मुख्यमंत्री दिसता दुसरे फाटी म्हणजे ऑफिसान गेल्या उपरांत तो फायलीचो ढीक पळयता ताचेर सायनी मारता तेन्ना दिसता म्हणजे हांव मुख्यमंत्री. अदरवायज हांव खरें सांगता मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 4 दीस सुद्दां कोणी पेपर घेवन येयलो काय ना हांव भाईक सांगता हें म्हाज्या पटकन तोंडांतल्यान येतालें भाई कडेन उलयत आनी मागीर याद जातालें की हांवूच मुख्यमंत्री आनी कोणाक सांगतलो. ही स्थिती आहा कित्याक सांगता आयज पर्यंत ही जबाबदारी इतक्या बेगीन येतली जशें हांवें 12 जालें ना देवळ सुयोगान खूब भाईची इच्छा खूब आशिल्ली भाईच्यो आयडिया खूब आशिल्ली भाईचें विजन खूब आशिल्लें आनी हे सगळें जे गोंय बद्दल ते लोकां कडेन उलयता आसतना आमदार म्हणून सभापती म्हणून आमच्याय कडेन उलयताले. भाईच्या नदरेंतलें गोंय आनी भाईची प्रत्येक गोंयकार आसा हें तेज्या आदारिताचेर आसा. जेन्ना ताका दिसलें की 2000ची स्कीम 500 रुपयांनी सुरू केली ही स्कीम जेन्ना सुरू केली तेन्ना ते सांगतालें आपूण जेन्ना काणकोण भोंवता सांगे भोंवता वाळपय भोंवता आनी जेन्ना पळयता एखादी जाणटेली आवय तिका 2 टायम अन्न मेळप कठीण ही गोंयांत परिस्थिती आशिल्ली आनी अजुनूय खंय तरी आसा आमी अशें म्हणूंक शकना. खंय तरी जाणटेलो तो थोडोसो त्या स्किमीचो खूब म्हणजे इट इज क्लोज टू हिज हार्ट. पणजे न्हू परत सांगता एक सांखळे सांखळे कित्याक भाई उत्तर गोंयांतल्यान ते म्हाका थंय पडली. दुसरो मतदारसंघ भाईच्या सामको हार्टाक तेकलेलो म्हणजे सांगे आनी सांग्यार रावता तो हांवें ताका याद करून दिली कित्याक तर भाईन ताका बोट दाखयलें ताका तेंच्यांनी आमदार केलो. भाईन सांगलें की हो आमदार जावपाक जाय ताका तेंच्यांनी आमदार केलो. कितें रिलेशन आसलें हांव नको म्हणजे सांग्याकाराचें आनी भाईचें गणीत अक्षरशः हांव उलयता 4-5 जाणांच्या दोळ्यांत अक्षरशः अश्रू आयले आनी वयता आसतना 2-4 गजाली सांगत गेला आनी त्यो खूब म्हत्वाच्यो आसा. भाईन ताका सांगलें की ज्या देखील संदेश गोंयकारांक दिलो पण तेच्यानी शेवटच्या जाहीर सभेत एकच सांगलें कितें सांगलें तर तेंच्यांनी सांगलें आपल्याक खूब व्हडलें भाशण करपाचें आसलें आयज हांव उलोवंक शकना. उलयता आसतना अक्षरशः म्हणजे ताचो आवाज भायर सुटनाशिल्लो हे कितें उलयता हें कळनाशिल्लें बट एक उतार उलयलें म्हाका व्हडलें भाशण करपाचें आसा बट तें लोकसभेच्या प्रचारा खातीर हांव दवरता आयज त्या आमच्या भाशण करपाक ना. तुम्ही सगळे जाण सुद्दां काम करपी कार्यकर्ते आसात. येणाऱ्या 8 दिसांत नेटान काम करया आनी येणाऱ्या निवडणुकीत आमदारी आसात किंवा दिलीप नायकान संकल्प केल्लो आसा की मोठ्या प्रमाणात आमी हांगासर मतदान करतले. म्हाका दिसता आमी एक टार्गेट दवरुया की हे वेळार टार्गेट जे आसा ते 20,000चे मार्जीन आमी शिरगांव मतदारसंघांतल्यान दिवया. आमी सगळ्यांनी काम करीत जाल्यार हें टार्गेट पूर्ण जातलें अशी हांव आशा बाळगितां.